बागा आणि अडफळे वाठारांतल्या 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डाचेर देशाविरोधी घोषणा बरयल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। तशेंच ह्या आस्थापनांच्या धन्या आड पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केली। पुलिसांनी सध्या दोगांक अटक केल्या। ते भायर एलईडी बोर्ड लेगीत बंद उडयल्यात। पळयात पुराय बातमी। बागा आणि हडफळे वाठारात मंगळारा राती बरोच बोवाळ जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या दोनूय वाठारांतल्यान 2 आस्थापनाच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ले दिशिल्ल्यान थळावे खुबळ्ळे। हे घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत कळंगूट आणि अंजुना पुलिसांनी संबंधित दुकानां चलोवपी सगळ्या व्यक्तींक ताब्यात घेतले आणि एलईडी बोर्ड बंद केले। कळंगूटाच्या थळाव्यांनी कळंगूट पुलीस स्टेशनांतल्या पुलीस निरीक्षकाकडेन लेखी कागाळ दाखल करून ह्या वाठारात परत देशविरोधी घोषणा दाखयतात अशेंय थळाव्यांनी नदरेक हाडले। ह्या प्रकरणा संदर्भात दोनूय पुलीस स्टेशनांनी FIR नोंद केल्यात। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। या शॉपान वायन स्टोरान इंच्यानी भायर एक हे लायला एलईडी लायल्या तेजेर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून आहा आणि त्याचो लोगो आहा पाकिस्तानाचो। ह्या भुरग्यांनी येवन तांकां सांगले अरे क्या लगाया तुमने, तांकां सांगले यांनी बंद कर म्हणून। वो दाढ़ी वाला तांकां सांगता नहीं मैंने ये बोला कि पहले देखता हूँ क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने देखा, आपने ऐसा नहीं बोला, फिर मैंने इनको बोला नहीं बंद करता बोला। फिर मैंने इनको ये बोला ये हैक हुआ है, ठीक है, हैक हुआ है। क्या है उसमें, हैक का क्या है उसमें? तुमको मालूम था तो बंद क्यों नहीं किया पहला? तेरे को पहला मालूम था, पहला क्यों बंद नहीं किया? पहला आपको मालूम नहीं बंद किया, तुमने बंद नहीं ना, तुमने लगाया ही नहीं। पहला बंद क्यों नहीं किया तुमने? सर मैं यहाँ पे था ही नहीं उस टाइम पर। तू था, मैंने तेरे को बोला, उसने बोला वो सांगता की नाही ना बंद करना म्हणजे त्याची दादागिरी पळय केली ती। डायरेक्ट हायन फोन मारलो साहेबाक आणि सरपंचाक फोन मारलो, स्कूटी चला के आले फोन मारलो, मायकल लोबो फोन मारलो। तो येता सरू येता मायकल लोबो येता। आम्ही सगळे इंडियन, जावं तो मुस्लिम आसूं, हिंदू आसूं, ख्रिश्चन आसूं, पयलीं आमी लक्षात घेवंक जाय की बाबा आमी इंडियन म्हणून। आतां हे इंडियन आसून हे पाकिस्तान जिंदाबाद घालता म्हणजे हेंचेर एक्शन अशें जावपाचें, हांकां भितर उडोवपाचें डायरेक्ट, कोणूच भायर सरोंक खोना आनी हेंच्या सपोर्टान वयता पळय तांकां पयलें धरपाचें। म्हाका दिसता एक प्लॅन कशें, कित्याक त्याच टायमार दोनूय व्हिडिओ सर्क्युलेट जाले, त्याच टायमार दोनूय हेजेर एलईडी बोर्डाचेर सेम फॉन्टान पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून एक ती मॅसेज सर्क्युलेट जाली। ते खंय तरी एक एंटी नॅशनल आनी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा। PIन ऑलरेडी FIR रजिस्टर केल्ली आसा आनी जे कोण कल्प्रीट इन द सेन्स फर्स्ट जे कोण दिसले शॉप चलयता पळय तांकां हाडून बसयल्ले आसा। इट इज अप टू देम टू प्रूव देमसेल्फ दे आर नॉट गिल्टी म्हणून। आयची जी घटना जी घडलेली आसा जी कलंगूटान आनी अडफळ्यान आमी पळयल्ली आसा, म्हाका अशें दिसता प्रमोद सावंत सराक विचारपाची गरज आसा, कारण येदो व्हडलो हो बारीक विशय नासा। भारत माता की जय आमी जेन्ना मोठ्या गर्वान आमी जेन्ना म्हणटा आनी एक असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून, तेन्ना बाया पोंची जमीन सारकी ते तगले बसून न्हू सणसणटा सारकी अहें दिसता तेजो प्राण घेवन तो पळोवपाचो न्हू तो मनीस कोण पळयतो, असले आंगान शिरशिरी येता। कारण एक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटाय एक कितपत आमी सोसून घेवपाची हें आसा। आमकां खंय तरी आमकां देशाचो आमकां अभिमान ना काय? आमी ह्या गोंयचो आमकां अभिमान ना काय? आयज खरें जबाबदारी आसली ह्या पुलिसांची, जेन्ना कोणी तरी कशे पद्दतीन जावं जे असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा कोणी एक सामान्य मनीस आसा ते पुलिसेचे नजरेक हाडून दिता। पुलिसेचो खरो कायदो आसलो पयलीं तांकां जोडपाक जाय आसले। हांव रावलो चाव पिवपाक, वयर बोर्डार बरयल्लें पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून। हांव डायरेक्ट विचारूंक गेलो ताका, तो म्हाका म्हणूंक लागलो मैं नहीं बंद करताय म्हणूंक लागलो। 2 जाण आसले, एक खाडयो आनी एक तांबडे घालून। आनी ताका डायरेक्ट म्हणलें कित्याक बंद करना? ते म्हणून नाही बंद करता नाही म्हणून लागले। आनी ताका लागून हांवें सरपंचाक फोन मारलो, पुलिसेक फोन मारलो आनी मायकल लोबो फोन मारलो। सरा आमच्या सरू येतालो वाटेर आहलो। हे सगळं खंय? आरपोरा एक्झॅक्ट आरपोरा टिट्यार। कितल्यांक जालें? 9:30 या 9:30। कितें शॉप ते? वायन स्टोर ते। वायन स्टोर आनी तेजे वयर कितें येतालें नांव? पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून व्हडले येदो बोर्डाचेर हे आसले वयर येताले आनी एलईडीन बरयल्ले आसले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।